केल्या ते रिथिंक करा म्हणटा कित्याक तेंच्यानी उलो मारला की तशें पार्टी आमची रिथिंक करता काय ना तें म्हाका पळोवया मरे पळय हें आमचे पार्टीचें डिसिजन ह्या पार्टीच्या डिसिजनान कांय बदल आतां मेरेन ना सो म्हाका तुमकां एलायन्साचें सांगपाक नवें कांय ना आमी एक जनरल सेंटिमेंटाचेर वतात जनरल सेंटिमेंट असो आसा की जे भशेन काँग्रेस वागता तातूंत लोकांक एक दिसता की काँग्रेस तिसऱ्यांदा म्हणल्यार हॅट्रीक करतली ताजे खातीर एलायन्स केलें आनी ना तातूंत कांय फायदो जावचो ना अशें आमच्या पक्षान चिंतलां तातूंत बदल अजून मेरेन जावंक ना ताणें नवें जें कितें म्हणलां जर पक्ष विचार करता जाल्यार मागीर पळोवया पूण एट द मोमेंट पण एलायन्स काँग्रेसी वांगडा ना काय कोणाक वांगडा ना तुमचो पळय एट द मोमेंट आमी एलायन्स पार्टनर फक्त काँग्रेसीचे 22 ते 27 सो टॉपीक येता तो तोच आनी नवे एलायन्स पार्टनर सोदपाक वचपाचें ओ ना कितें आसा ओ कितें जातलें तेन्ना ओ जालें जाल्यार तुका सांगतलें विजय बाब तुमी म्हणलो एलायन्स केलें की ना वेगळें जातलें काय ना अशें म्हणलो तुमी म्हणजे तुमी करपाचें ना एलायन्स तेंच्या वांगडा सांगलें ना तुका आमी तुका क्लियर सांगिल्लें आहा तुका आनी अशें आडतें पडटें सादें आमी एट द मोमेंट एलायन्स टॉक सस्पेंड केल्ले आहा बंद केल्या सो टॉक्स बंद आसतना एलायन्स कितें उलयतलो आनी तुमचे बर्थडे म्हणून तुमकां एलायन्स नाका काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून तुमकां एलायन्स नाका तूं एक सर्वसामान्य राजकारण्या कडेन उलयना तें आडतें परतें घालून तुका जाय तें हांव उलोवचो ना आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलां डिसिजन कितें आहा की आमी एलायन्साचे टॉक सस्पेंड केल्या कित्याक केल्या तें तुका हांवें सांगलां 100दां तुका सांगून तें परतें परतें तुका घेवन दुसरें तुका जाय तें हांव उलोवचो ना म्हाका जाय तें हांव उलयतलो आनी म्हाका जाय तें हें की एलायन्साचे टॉक्स हे सस्पेंड केल्या ते सस्पेंड आसा आतां ताजेर जर फेरविचार जालो जाल्यार हांव तुका सांगतलो जर नवे कोणें एलायन्स पार्टनर घेवपाचे आसा आमी जाल्यार तें आमी तुका सांगतले पूण वचून मेळून तशें कांय सांगता तयारी कशी आहा तुमची आतां 27ची तयारी कशी फाल्यांच्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार 5 मतदारसंघ जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी एक आमचें एक मोहीम चलयता फाल्यांच्यान हांव लागतलो फाल्यां आमी पयलीं सांवड्डें वता स्पिकराच्याच मतदारसंघात सुरवात थंय आज स्पिकराक मेळटा फाल्यां मतदारसंघात लोकांक मेळटा विजय बाब तुजे बर्थडेक एक घोशणा केल्ली अनंत चतुर्थी पासून तुमी वाट पळयतले ताजे पयलीं ना वाट पळयतली म्हणून ना अनंत चतुर्दशीक आमी रस्त्यार लागतले म्हणून आमी आमची यात्रा काडटली लेट्स बी क्लियर नो मिस रिपोर्टिंग अनंत चतुर्दशीक आमी आमची यात्रा सुरवात करतली Vijay, how many seats, if alliance will be not, how many seats Goa Forward will? All that I'll tell you in course of why you're changing the story. Keep something for later, man. See, don't make alliance into the only news today. There's much more to news than that. Today, Entertainment Society of Goa has come up with a tender for 3 EFs. Have you observed this? You should have asked me a question. नेक्स्ट 3 वर्सांची इफी फुडली 3 म्हणल्यार कितें हें आतां पडपाचें आहा हे मारता ते कास फुडलें पसून धरून मारता हे वर्साचें आनी फुडले 2 वर्सांचें इलेक्शनाक फंड जाय सो ताजें प्रोविजन करतात हो प्रश्न आहा आजूच टेंडर आयला विचारूंक जाय आसलें दीस फॉर ना आतां हांव तुमचें मातशें आय एम पुलिंग युअर लेग्स तुमी कितें सर्वे करूंक जाय दुसरें मुवींग कुदिना आनी डॅश कॅम हाडटा म्हणून फिगर सांगता डॅश कॅम म्हणल्यार कितें नवो मिटर एक मिटर म्हणल्यार एक इलेक्शन करता आपल्या खातीर आनी आपल्या पक्षा खातीर काय कितें तें म्हाका खबर ना पक्षाक पावता जाल्यार पुणून सादें इक्वेशन मिटर जो लायला ताणें ताजो कॉस्ट कितलो पडटा नेटाचेर वचून चॅक कर 1200 रुपया गोंयांत सेलिंग प्रायस सरकार कसो घेता 11,234 रुपया बाय एन्युअल चार्जीस म्हणून 2 वर्साचे टॅक्स लायता 4,450 रुपया कितल्यो टॅक्सी आहा 35,000 ते 40,000 टॅक्सी आहा कितले पयशे जाले एक धपक्याचेर 40 कोटी रुपया 40 कोटीन ताजें तें इलेक्शन जालें
आतां नवें रेंट अ कॅब जर घेतली जाल्यार तुवें पयले 2 वर्सांक खंय ती टॅक्सी म्हूण करपाक जाय 11,234 रुपया मिटराक फारीक करूंक जाय आनी मागीर रोखडेंच ते काडूं येता आनी मागीर रेंट अ कॅब कन्वर्ट करूं येता पूण पयलीं टॅक्सी म्हणून घेवंक जाय ते 11,000 पयलीं दीच कळ्ळें तुका न्ही सो अशें करून आतां तांणी एक पॅनीक बटन म्हणून घाला पॅनीक बटन म्हळ्यार कितें कोण चलयेक कितें जालें जाल्यार ताणें भितर पॅनीक बटन तो पॅनीक बटन कोणें टॅक्सीवाल्यान घेवचो पडटलो कळ्ळें तुका न्ही ते मॉनिटर कोण करतलो ऑफीस बिफीस कांय ना सो हाजो अर्थ कितें पॅनीक बटन वोंट वर्क सो आतां लोकां कडेन मागता हांव ह्या इलेक्शनाक तरी पॅनीक बटन दामा दुसरें ते इफीचे अजून पयशेच फारीक जावंक ना आदले पयशे फारीक जावंक ना म्हणजे ते इफीचे सोडून रे फुडले प्रोविजन रे आतां नवें इलेक्शन नवें प्रोविजन ते ना इफीचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.